मडगांवकारांनी अवर लेडी ऑफ पार्टी सायबिणीचे फेस्त आयतारा मोठ्या उमेदीन मनयले. कपेलाच्या कंपाऊंडात तांणी सायबीण मायची मिरवणूक काडली. कितलेशेच भावीक मोती दोंगर चढून ह्या फेस्ताक येतात. पळयात लेडी ऑफ पार्टी सायबिणीचे फेस्त. कित्याक आयज जायतीं भुरगीं आपल्या आवय बापायक लोसतात. जायतीं आवय बापूय तो आपल्याचो भुरगो म्हणून फाटीं सोडटात. ह्या वेळार आमी एकएकल्याचें म्हत्व आमच्या कुटुंबांनी ओळखून घेवया. आमचो कुटुंबांत सगळीं शिकलेलीं जावं शिकोंक लागलेलीं जावं गिरेस्त जावं गरीब जावं तें म्हत्वाचें न्हय, पूण म्हजो कुटुंब हो कुटुंब देवान म्हाका ह्या कुटुंबांत जल्माक हाडला हाचे बद्दल म्हाका अभिमान भोगूंक जाय. आनी अभिमान तूं खूब दाखयतलो. रेस्पेती कुटुंबांत आपलेल्या धूर एका वांगडे आनी सत पदवेदार बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचे आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. गेरत सायबीण आमकां सगल्यांक चड आवडीची. हांगा मडगांवां तिची भक्ती चड. सकाळच्या 6 वरांच्या मिसाक नोवेना सुरू जातात आनी हजारांनी लोक ह्या दिसांनी नोवेना करून सायबीण मांची भक्ती ताणें पाडली. रोज नराक देवाक बापाक पवित्र आत्म्याक ताणें वाखणलो. आयज परबेच्या दिसाक आमी सगल्यांक तुमकां खुशालकायेची परब मागता. गेरत सायबिणीन आमच्या फॅमिलीचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, तरणाट्यांचेर, आमच्या वावराचेर आशिर्वाद घालून तिचे मजतीन आमची फॅमिली बाकींच जावं, आमी बरीं मनशां जावंक पावूं आनी हो समाज बदलून देवाचें राज, सत, नीत, मोग, भावपण, एकवट आनी भोगसणें सगल्यांक मेळून मागता. नामनेची कलाकार महुआ रेनीन पियण मूग संडी फुलयलो. तिचे खाशेले चिकण मातयेचे स्कल्पचरान गोंयचे तशेंच गोंया भायल्या जमिल्ल्या लोकांची मनां जिखली. सामान्य गजालींनी सुद्धा कलेची रचना कशी करूं येता हें तिणें प्रत्यक्ष करून दाखयलें. Crowd is wonderful. They cooperate me. They created a wonderful pieces also very naturally with their footprint. How dancing on the clay, the terracotta, absolutely natural clay. It's the Indian clay. I wanted to show them the power of the clay, the Indian clay. How strong it is, how wonderful it is. It is strong as well as firm and beautiful. With their footprint, they created the pattern very naturally on the clay, and were giving a shape of a bowl as the holding a beautiful moment. We do this show
which is based out of talks, narrations, journeys, sharings, films, plays, performances, every Sunday at 11 a.m. to 1 p.m. The idea is to get incredible people who enjoy creating and are belonging to the industry of creativity to come from across the country and share their journeys, share their work, share their passions, share their understandings, their learnings through these 2 hours with the people of Goa. ISLात FC गोवाच्या चौथ्या मॅचीत एथलेटिको दी कोलकाता कडेन खेळटना टीमीन मॅच ड्रॉ केल्या. मॅचीच्या पहिल्या हाफात कोलकाताच्या सबिक ड्युटीन 6व्या मिनटाक गोल मारलो. 77व्या मिनटाक FC गोवाच्या जॉफ्रेन पेनल्टी वरवीं गोल मारलो. याच बरोबर तिसऱ्या ISLात FC गोवाक आपलो पयलो पॉइंट मेळ्ळो. मॅच कोलकाता जाली. खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. नमस्कार.